नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव करता अणसा फणसाची भाजी। ह्या हांवें पणसाचे घरे काढून घेतल्या आनी घऱ्यांचे अशे कुडके करून घेतल्या। अर्धे अणस ताचे कुडके करून घेतल्या। एक वळ्याची सोय म्हळ्यार अर्दो नाल्ल। सोय हांवें मिक्सरान घालून घेतल्या, ती आमकां वाटून घेवपाक जाय। सोय वाटता आसतना थोडेशे आमकां मसाले घालपाक जाय। तातूंत हांव घालता पाव चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, 8 मिरी घालता। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। आता आमी भाजी फोडणेक घालुया। ताच्या खातीर हांवें गॅसार तोप तापत दवरला। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता, तातूंत थोडोसो हिंग घालता, अर्दो चमचो सासवा, थोडेशे मेथीचे दाणे। सासवा तडतडली तशी तातूंत आमी घालुया अणस आनी आता घालुया घरे। अणस आनी घरे आमकां बरोबर शिजोवन घेवपाक जाय। तातूंत घालुया चवी पुरते मीठ, मिक्स करून घेवया। थोडेशे उदक घालता, झाकण घालून मिडियम गॅसाचेर शिजोवन घेवया। अणस आनी घरे शिजले जाल्यार पळोवया। आता तातूंत घालुया मिरसांग, आमी ग्राइंड केल्या ती, मिक्स करून घेवया। थोडेशे उदक घालता हांव तातूंत। तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। तातूंत हांव घालता 2 चमचे गोड हांवें किसून घेतला। गोडाचे प्रमाण तुम्ही थोडे कमी जास्त करपाक जाता। मिक्स करून घेवया। बरो खतखतो आयलो। घरे आनी अणस शिजले। अणसा पणसाची भाजी तयार आसा, रेडी आसा। खूप रुचीक, टेस्टी। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राइब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।